रातीचे दीस आणि रक्ताचे उदक करून शेतकार जेन्ना भोव कश्टान शेतां रोयतात आणि खंयच्या तरी उद्देगीक वसणुकेंतल्यान सोडिल्ले कॅमिकल घात घेता तेन्ना शेतकारांचेर काळ येता। आकामाळ कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतले एके फॅक्टरींतल्यान धोकादायक कॅमिकल उदकांत सोडलां। तेका लागून वाठारांतलीं शेतां इबाडल्यात, उत्पन्नाचेर परिणाम जाला, शेतकार अडचणीत येयल्यात। पळयात। कुंकळेचो आकामळ वाठार पाचवोचार शेतां पळयतकच धरती माता पाचवो शालू नेसला असो भास जाता। ही शेतां गांवचे पोट भरतात, पूण पोटार जेन्ना उद्देग पांय दवरतात तेन्ना पावसा बदला शेतांत दोळ्यांतलीं दुकां गळपाक लागतात। आयकात भुंयपूत जॉ फेर्नांडीसाचें दुख। बंद आसल्यान मरे आमकां बरें 3 वर्सां बरें रोयलें, कळ्ळें तुका। आनी आतां एश कोन्न हें ते साडटा आनी ते सायडी ते नुस्त्या फॅक्टरीक ते सायडी उदक, कळ्ळें तुका। सगळें थिंग सोडलां खंय ते हेगे बार ना अण्णा बार आहा थंय थिंगा, कळ्ळें तुका। थिंग एक टँकर भरतात, तो कितें करता कॅनला उदक बंद केल्या पासून तो तिंका गुड्डूच सोडटात। हें उदक आमगे सगळें पाड घाता, सगळें शेत, कळ्ळें तुका। आख्खेंच बोळी कणगाळी आनी आमगे ते फाटली शेतां आनी नुस्तें पासून आतां मरपाक स्टार्ट न्हू आमचे कडेन। ते आतां ते सगळें आनी ते कॅनलां उडयताय आनी सगळें उदक ते मागीर हितून येता, कळ्ळें तुका। तेजे वर हिंगसान उदक वर निवळ कॅनलाक, पूण हे जो बांद घालून तुमकां वयता तितलें उदक पिड्ड्यार पिड्यार। ओके। आनी नुस्त्या सुद्दां मरता हितून। नुस्त्या सुद्दां मरपाक स्टार्ट जाता। ओके। म्हणून मरे हें उदक कसलें जालें पळय मरे। म्हण तुमकां शेतकाराक जीव म्हूण ना। ते तर आमको परत ही बंद जाले फॅक्टरी जर्सन जाता तेन्ना फुडें सरोन ही फॅक्टरी बंद केल्ली आनी आज पासून बरें आसलें। आमको परत सकाळी शोवां वचोन चोवपाक जाय, सगळो पावडर आसपाटा आख्या झाडांचे। काजू पासून जायना, काजू सुद्दां तुमकां जायना, कांय जायना, सगळें काळ पडोन न्हू। आज सगळे कडेन सरकार म्हणटा तुमी शेत रोयात शेत रोयात शेत रोया म्हणून, आनी ह्याच कारणां खातीर सगळी युथांनी ह्या शेतकार जी पडंग शेतां आसले सुद्दां रोवपाक स्टार्ट केली। आनीक सरकार बरी तांकां सबसिडी बी दिवपाक लागला। पूण आज आकामळार जे शेतकार आसात ह्या शेतकारांचे सद्याक गोड घेवन मरपाचो प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। आकामळार हांगा ज्यो कुंकळे इंडस्ट्री आसा ह्या इंडस्ट्रींतलो जे कॅमिकल आसा हें कॅनालां सोडले आसा आनी कॅनालांतल्यान हें व्हळांतल्यान शेतां गेले कडेन आसा आनी शेत हांगा पिड्ड्यार जावपाची मार्गार आसा। शेतकार म्हणटात सरकार एक वटेन दिता आनी दुसरे वटेन आमगेलें जें शेत आसा हो सरकार खाता म्हणून। आनी खरें पळयलें जायत आमी जेन्ना त्या जाग्यार गेले त्या टायमार पळयलें जाल्यार खरेंच त्या जाग्यार आख्खें कॅमिकल येवन आसा आनीक हें कॅमिकल जें उदकां आसा हें सगळीं शेतां वयता। म्हणटरीक एक म्हण आसा कोंग खातर रोव आनीक हेवाळे धरून बडयता म्हणून। पूण हांगा कोंग रोव खायना, खातर रोव सरकार खाता आनी सरकार हांगा पयशे फारीक करता। हें खंय तरी बंद जावपाक जाय। ह्या शेतकारांक ना जाल्यार गोळ घेवन मरपाची पाळी येतली। कित्याक हे शेतकार इतले ते शेत रोयताले, फाटली 4 वर्सां जालीं कुंकळे इंडस्ट्रीची एक फॅक्टरी जी आसा कॅमिकल करपाची ती बंद नासली। त्या टायमार हांकां प्रॉब्लेम कांय जायना आसले आनी आतां हीच फॅक्टरी परतीच चालू केल्या आनीक हे कॅमिकल जें आसा हें उदकां सोडले कडेन आसा। हे इतलेंच न्हू, तेंची उदकां सोडटर एक नुस्तें सुद्दां मरपाक लागल्या म्हूण शेतकार सांगतात। आमकां हात घालपाक मेळना, हात फुटता, पांय फुटतात, तर आमी जगप कशें? डॉक्टर जॉर्सन फेर्नांडीस जो आसलो तो ह्या फॅक्टरीचेर झगडटालो आनी तेणी हेजेर केस घालून बी खूब ट्राय केल्ली। पूण आज पर्यंत हे जे इंडस्ट्रीवाले आसा हे गब्बर आसात, हे सरकाराक मेळ्ळे आसा आनी सरकार त्या हेंचेर इंडस्ट्रीचेर एक्शन घेवपाक पडटो म्हणून हात आनी दोळे बंद करून आसा। खंय तरी ह्या सरकारान शेतकारान सांगले कडेन आसा की हेंचेर बेगीन एक्शन जावचें, ना जाल्यार आमकां मरपाचो प्रश्न येतो म्हणून। गोवा 360 खातीर आकामळार साकून कुंकळच्यान रमेश नायक रावत।